मोगाच्या भावानो भयणीनो तुमकां सोमेस्तांक एक बरो दीस हांव मागतां. मोरये मायेक समर्पण दिल्लो हो माय म्हयनो ह्या म्हयन्याचो 11सो दीस आनी आज आमी मोरयेन एलिझाबेथीक भेट केल्लें तें फेस्त आचरण करता. हांव देवाचें उतर आमकां सांगता किर्तनाच्या ग्रंथांत किर्तन 16 8व्या वळींत सर्वेस्पराक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां, म्हज्या उजव्याक तो आसा देखून हांव केदींच हालचो ना. मोरये मायेन सर्वेस्पराक सदांच तिच्या दोळ्या मुखार दवरलें. तिचे संगी आमी आमच्या सोम्याक सदांच आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमची जिणीस सारूंक ह्या पवित्र बलिदान ह्या पवित्र आराधना वेळार आमी करपा जोडया. गावन गीत तुजे मुखा मोड हांव पळोवंक आशें येता, तुज्या हजारपणांत जियोंक आशें येता. सोम्या हांव तुज्या येण्याक लालयता, ये सोम्या काळजान म्हज्या. दैवी गाना बुकांत गीत संको K17 पान संको 150 तुझे मुखा मोळाव पळोवंक आशें येता, तुज्या हजारपणान जियोंक आशें येता. सोम्या हांव तुज्या येण्याक लालयता, ये सोम्या ये काळजान म्हज्या. आराधन तुका सोम्या आराधन तुका, दिंबेर पळोवन आमी प्रणाम करता. नमन तुका आमच्या सोडवण दारा, सर पडून तुका आमी नमस्कार करता. काळजा मोना आमची तुका भेटयता, सर्व आमचे सोम्या समर्पिता. काळजा मोना आमची तुका भेटयता, सर्व आमचे सोम्या समर्पिता. म्हज्या अस्कतायेन बळवून तूं जाता, म्हज्या एकसुरपणान सांगात तूं दिता. म्हज्या कश्टां दुखान म्हाका बुजयता, ये सोम्या ये तूं म्हाका जा. आराधन तुका सोम्या आराधन तुका, दिंबेर पडून आमी प्रणाम करता. नमन तुका आमच्या सोडवण दारा, सर पडून तुका आमी नमस्कार करता. काळजा मोना आमची तुका भेटयता, सर्व आमचे सोम्या समर्पिता. काळजा मोना आमची तुका भेटयता, सर्व आमचे सोम्या समर्पिता. आमच्या पिडे शिरे वेळार सोम्या तूंच आमकां पावताय. आमच्या कश्टां नासता वेळार तूं आमचो आदार जावन आसाय. आमची पातकां बुगसून आमकां नवें जिवीत तूं दिताय. तुजी वर्ती खाकूळ आनी दया तूं आमचे दाखयताय. सोम्या जेजू तुज्या मुखामळाचो परजळ ह्या वेळार आमचेर फकय सोम्या. पिडे शिडे वेळार म्हाका तूं पावता, कश्टा नसता वेळार आदर तूं जाता. म्हजी पातकां सगळीं आपणाचेर घेता, काकूळ दारा तूं बक्षिता.
पडून तुका आमी नमस्कार करता काळजा मोरा आमची तुका भेटयता सर्वोस आमचे सोम्या समर्पिता काळजा मोरा आमची तुका भेटयता सर्वोस आमचे सोम्या समर्पिता हालेलुया 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 मोरी माय एलिझाबेथची भेट करूंक गेल्या वेळार त्या भेटेंत थोड्यो विशेष संगती थंयसर घडल्यो. सा लुकाचो वांजेल अवस्वर 1 ह्या भेटे विशयांत आमकां विवर दिता. मोरयेचो नमान आयकतच एलिझाबेथच्या कुशीन असलेल्या बाळकान उडी मारली. एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरली आनी उद्गारली मोरयेक म्हणून स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुज्या कुशीचें फळ. मोरयेक सदैव म्हणून पासारले एलिझाबेथेन पवित्र आत्म्यान भरून आनी मोरयेचें तें सदैवपण कशें तिणें वळखून घेतलें. ते म्हणटा सुरेस्परान आपणा कळीत किल्लो संगती घडोवन येतलो म्हूण सतमानलेली तूं कितली भागी. मोरयेचें सदैवपण ती समजली कित्याक मोरी संपूर्ण तरान देवाच्या बसवणेचेर पातयेली. जें कितें देवान बसयलेलें तें तिणें संपूर्ण तरान मानून घेतलें. मात्र न्ही मोरयेन आपली ल्हानविकाय वळखून आपणे किरकोळ चरणदासी म्हणून तिका देवाक भेटयलें. आज मोरये माये संगी आमकां एक वर्तो अवकाश सोम्यान दिला. ताच्या पवित्र हजारपणांत रावून ताची स्तुती करूंक ताणें आमचे खातीर केल्ले त्यो सर्भासवणी स्विकार करून आमची ल्हानविकाय आमचें ल्हानपण आमचें उणेपण आमचें अस्खदकाय वळखून घेवन आमचें जिवीत सोम्याक समर्पण दिवंक. तर मोगाच्या भावन भयणीनो ह्या वेळार मोरये माये संगी मेळोवन आमी सोम्याक
अर्गां दिवन ताची स्तुती करया. मोरये मायचेंच तें स्तुती गायान बोर्था बरीत गायान सर्वेस्परची वडवीक म्हजो जीव गाथा. म्हजो आत्मो देवा म्हज्या थारोका तें संतोशान उरता. हें गीत हिंदी भाशेंत आमी आतां गायता आसतना सोम्या थंय संतोश पावून सोम्याक अर्गां होगलाप दिवन ताची स्तुती करून आमी आमकां सोम्याक समर्पण दिवया. मेरी आत्मा तेरी गुणगान करता है म्हळ्यार गिता मुखांतर सोम्याक आमी हरसून नावाडया. मेरी आत्मा तेरा सदा गुणगान करती मेरे प्रभु मन आनंदित झूमे. मेरी आत्मा तेरा सदा गुणगान करती मेरे प्रभु मन आनंदित झूमे. पवित्र है तेरा नाम है नाथ तू मेरा प्राण. मिलती है प्रभु मुझे तेरी दया बिन तेरे मैं निष्प्राण. मेरी आत्मा तेरा सदा गुणगान करती मेरे प्रभु मन आनंदित झूमे. सोम्यान आमच्या जिवितांत कितलें वर्तें बरेंपण केलें आसा. ताज्या खाकुलतीन ताज्या धयेन ताणें आमकां सदांच चलोवन व्हेला. मोरये मायेन आपलें ल्हानवीकपण वळखून घेतलें. आपलें उणेपण आमचें उणेपण केन्ना वळखून आमी सोम्या समोर येता. तो आमकां ताच्या दैवीक सक्तेन भरता. सोम्याची सकत ह्या वेळार आमी जोडया ताची स्तुती करून ताचें वर्तेपण ताचें बरेंपण आमच्या जिवितांत वळखून घेवन. है वंश मेरा ये महान है नाथ तेरा वरदान. तू मोक्ष में वीर निदान प्रभु तेरी शरण में मेरा मान. मेरी आत्मा तेरा सदा गुणगान करती मेरे प्रभु मन आनंदित झूमे. दरिद्र जहाँ है महान और लौट आते धनवान. ओ राज तेरा है महान प्रभु जहाँ दीन का है सम्मान. मेरी आत्मा तेरा सदा गुणगान करती मेरे प्रभु मन
सर्वेस्पराची पदवी तसो अधिकार आमच्या जिवितांत वर्तो जावन आसा. हर एक दीस हर एक घडी आमकां तो सोलोन व्हरता. जांबूर आमच्या जिवितांत साबार कश्ट आसात, दूख आसा, पिडा शिडा आसा, अनवर आसात, खंत आसा, बेजाराय आसा. आमी सर सोम्याच्या पांय तळे बेठयता. ताच्या जायते वंद उजव्या हातान तो आमकां उखोवन धरता. मुरी मायेन समजून घेतलें आनी संपूर्ण तरां तिकाच तिणें बेठयलें. आमचें समर्पण ह्या वेळार आमी सोम्याक करया. हर एक आमची खंत दूख बेजाराय आमचो आखांत आमची कावजेनी भे भिरांत सोम्याक आमी समर्पण दिवया. हे जग का विषाद विधान तेरा ही राज महान. पवित्र है तेरा धाम प्रभु, पवित्र है तेरा नाम. मेरी आत्मा तेरा सदा गुणगान करती मेरे प्रभु. मन आनंदित झूमे. मेरी आत्मा तेरा सदा गुणगान करती मेरे प्रभु. मन आनंदित झूमे. मन आनंदित झूमे. मन आनंदित झूमे. हालेलुया 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 हालेलुया. हरखा तुका जेसू, होगळाप तुका जेसू, स्तुती तुका जेसू, महिमा तुका जेसू, वंदन तुका जेसू, प्रणाम तुका जेसू. हालेलुया 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 हालेलुया. सोम्या जेजूच्या हजरपणांत ताची स्तुती करून ताका अर्घां दिवन ताची महिमा आमी गाता आसतना आमच्या काळजांत वर्तो संतोश भरून येता. आमचें मन शांत जाता. आमच्या काळजाचो तो उल्हास भरून ओमता. सोम्यांत हावन आमकां बुजवण मेळटा, धैर्य मेळटा, सवकसाय मेळटा. कित्याक सोमीस आमकां बसयता ताच्या उतरा मुखांतर तुमी कळवळचे न्ही, देवाचेर विश्वास दवरा, म्हजेरय विश्वास दवरा. तुमी कळवळचे न्ही म्हणटा जेजू. इजाया प्रवक्त्याच्या ग्रंथांत 1:30 वसवरांत सरस्वती म्हणटा, भिये नाका कित्याक हांव तुजे सवे आसा. भिये नाका हांव तुजे सवे आसा. जो आसा तोच हांव म्हणलो देव आमचे सवे सदांच आसा. जावं पुरो सबार पुटे आमच्या जिवितांत ताणें आमकां सांडला, आमकां सोडला म्हणलें चिंताप आमच्या मतींत आयलां. पूण आज सोमी आमकां नव्यान सांगता, हांव तुजो देव, घाबर नाका. तुका हांव घटाय दितां, तुका हांव मजत दितां. म्हज्या जायते वंद उजव्या हातांत तुका हांव सांबाळटां. हांव सर्वेस्पो तुजो देव, तुजो उजवो हात धरता आनी तुका सांगता,
भियेनाका हांवूच तुका आधार दितलो. मरियमाच्या जिणयेंत सबार कश्ट आयले, दूख आयले. आनी त्या कश्टांत दुखांत त्या अणवरांत सोम्याचेर भावार्थ भरवोसो धरून ती थीर रावली. आपलो क्लोजसो पूत खुर्सार उमकळो नासतना ती खंगाल जावना, निराशेती जावना. बगार भरवोसो तिच्या काळजान जिवो दवरून देवाचे येवचन तिच्या जिवितांत तिणें मानून घेतलें. त्या देखून तिका आमी भागी म्हणटा. एलिझाबेथेन तिका भागी म्हळें. आज सोम्यान आमकां तसलें वर्तें भाग्य दिलां. ताची ती बसावणी आमकां ताणें आज दिल्ली ती स्विकार करून आमचो भरवोसो ताचे तेंचेर करूं. तिमोथेक बरयल्लें पत्र, दुसरें पत्र, 5वां वसवर 20 आनी 34 वळ म्हणटा, तुका आपयलेलो देव विश्वासी जावन आसा. तुका आपयलेलो तो देव विश्वासी जावन आसा. आमी बेविश्वासी जाल्यारय तो विश्वासी जावन आसा म्हणटा देवाचें उतर. सोम्याचें तें विश्वासपण ह्या वेळी आमी ओळखून घेवया. आमचो भरवोसो सोम्या तें थीर करया. हें कन्नडा गीत आतां आमी गायता आसतना, ಹೆದರದಿರು ನನ್ನ ಮಗನೇ, ಹೆದರದಿರು ನನ್ನ ಮಗಳೇ, ನಿನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ನಡೆಸುವೆ म्हूण सोम्या आमकां सांगता आसतना सोम्याच्या त्या कुरपेन, ताच्या मोगांत, ताच्या हजारपणांत सदांच रावून आमच्या जिणेची मेटां काडूंक सोम्याचो आदार आमी मागया. ಹೆದರದಿರು ಮಗನೇ, ಕೊರಗದಿರು ಮಗಳೇ, ಹೆದರದಿರು ಮಗನೇ, ಕೊರಗದಿರು ಮಗಳೇ. ಈ ಜಗವನ್ನು ಜಯಿಸಿದ ಶ್ರೀಯೇಸು ನಿನ್ನನೆಂದು ಕಾಯುವರು. ಈ ಜಗವನ್ನು ಜಯಿಸಿದ ಶ್ರೀಯೇಸು ನಿನ್ನನೆಂದು ಕಾಯುವರು. पळया ती अंतराळाची सुकणी, ती ओंपिनांत, ती लुविनांत, पूण आमचो सर्गीचो बाप हर एक तांकां दिता. तुमी तांच्याक कितली वर्ती जावन आसात म्हणटा जेसू. तुमी ताच्याक कितली वर्ती जावन आसात. तुका म्हज्या हाताच्या थाळव्यार कांतयला. तुजे वंदी सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार आसात. ಹಾರಾಡು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಬಾನಲ್ಲಿ ನೀನೋಡು, ಹಾರಾಡು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಬಾನಲ್ಲಿ ನೀನೋಡು, ಬೀಜವ ಬಿತ್ತೋಲ್ಲ ಕೂಡಿಸಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಹೊತ್ತೊತ್ತಿಗೆ ತುತ್ತು ಕೂಳನ್ನು ದೇವ ನೀಡಲು ಮರೆತಿಲ್ಲ.
ನಿನಗಾಗಿ ಯೇಸು ಇರುವಾಗ ಚಿಂತೆಯ ಬಿಡು ಈಗ. ಹೆದರದಿರು ಮಗನೇ, ಕೊರಗದಿರು ಮಗಳೇ, ಹೆದರದಿರು ಮಗನೇ, ಕೊರಗದಿರು ಮಗಳೇ. ಈ ಜಗವನ್ನು ಜಯಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಯೇಸು ನಿನ್ನನ್ನೆಂದು ಕಾಯುವರು. ಈ ಜಗವನ್ನು ಜಯಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಯೇಸು ನಿನ್ನನ್ನೆಂದು ಕಾಯುವರು. भेटवून दिवया आमी ह्या वेळार सभार आमच्या भावा भयणींक एजे आस्पत्रांत विल्फी मास्करेनस म्हणलो भाव आसा ताचेर मागोवंक सांगला. कोवीड पिडे वरवीं रिठा, किशोर, रोजिटा, प्रकाश, रुमी, ऑजवाल्ड आनी ताचे कुटुंब आनी सभार आमची भाव भयणी वेंटिलेटर आसात. विशेष तरेचे दूख तांच्या काळजांत आसा. तांकां ह्या वेळार आमी भेटया. एडवर्ड सेल्डाना म्हणलो भाव कामा खातीर मागून आसा. सभार तांची कामां गेल्लीं आसा, तांकां आमी सोम्या समर्पण दिवया. ಈ ಲೋಕವನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದರು ನಿನ್ನಾತ್ಮ ಹೋದಾಗ ನಿನಗೇನು ಲಾಭವಯ್ಯ. ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನೇ ಹುಡುಕು ಎಂದಾಗ ಸಂತೋಷ. ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ನೀ ಆಶ್ರಯಿಸು ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಆನಂದ. ಹೆದರದಿರು ಮಗನೇ, ಕೊರಗದಿರು ಮಗಳೇ, ಹೆದರದಿರು ಮಗನೇ, ಕೊರಗದಿರು ಮಗಳೇ. ಈ ಜಗವನ್ನು ಜಯಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಯೇಸು ನಿನ್ನನ್ನೆಂದು ಕಾಯುವರು. 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 सोम्याचे आशीर्वाद खलते पुण्यात आम्ही स्वीकार करूया. देव बरो दीस दी तुमकां समेस्तांक आयच्या मिसाच्या बलिदानाची त्या समा हांव वाचून सांगता. जन्म दिवस आचरशितात. अशोक फेलिक्स डायस दुबय, आल्विन मॅन्युएल डिसोजा, सेन प्रिन्स्टन डिसोजा, मॉली अनीता क्रास्टा नैरोबी केमन, शेरोल रोशनी पेरेरा फजीर
व्हीडा नोरोन्ना किन्नीगोळी, फ्रांसिस साल्डाना, मॉली पेरेरा कुलशेखर, ॲस्टन डिसोजा कुलशेखर. तुमकां भागी जनन दिवसाचे शुभाशय आनी देवाचे आशिर्वाद आमी मागता. काजाराचो वार्षिक दिवस आचरशितात. लॉरेन्स आनी जेसिंता फेरावो बहरेन, लिनुस जॉन आनी रेश्मा सिक्वेरा मुदरंगडी, राफायल आनी जेसिंता सिक्वेरा मालाड मुंबय, रोहन आनी रोबिना सेरावो भांडुपू, फ्रँकी आनी फिलोमिना फेर्नांडीस, रॉबर्ट आनी जॉनिता डिमेल्लो बेळगांव, रोनाल्ड आनी सिसिलिया डिसोजा निर्मार्गा. तुमकां काजाराच्या वार्षिक दिवसाचे शुभाशय आनी देवाशी विस्नार आशिर्वादा तुमच्या कुटुंबाचेर आमी मागता. देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात. विन्सेंट रोड्रिगस पानीर, शांती नोरोन्ना आनी कुटुंब कुवेट, पॉम्पे सायबिणीच्या मानाक सेलेस्टियन फेर्नांडीस कैकंबा, लीना प्रवीण डिसोजा बहरेन, जेम्स कार्डोजा IC कॉलनी बोरिवली, निनेट डिसोजा मँगलोरू, क्रिस्टिन डिसोजा बँड्रा, विक्टर आनी रिटा डिकुन्ना मुलुंडू, थॉमस जुलियाना डिसोजा किरें, आर्ची आनी एवर्ट सरावो सास्तान, ब्रायना रेबेल्लो हैदराबाद, जोविटा पिंटो बहरेन, रोशन क्रास्टो उद्यावर, ग्रेटा क्रास्टो उद्यावर. आपल्या त्या संवासात मिसान दितात. सगळ्या यासकांच्या धार्मिकांच्या संरक्षणे पासत पिडेतां ताका राखच्या पासत रोनाल्ड लुईस आनी कुटुंब ताणे, हिल्डा कस्तेलिनो सास्तान, मेरी लोबो सास्तान, वेल्मा मेंडोन्सा उद्यावर, ऑस्टिन पेरेरा नवी मुंबय. आतां सरलेल्या मालगड्या पासत मिसा. पुलगतींतल्या आत्म्या पासत मीस दिता सिल्विया डिकोस्टा कुवेट, पुलगतींतल्या आत्म्या पासत मीस दिता किरण पिंटो मँगलोरू, कुटुंबान सरलेल्या मालगड्या पासत मीस दिता ट्रिजा पायस काद्री, देवादीन अँटनी सिक्वेरा मँगलोरू, देवादीन जॉन फेर्नांडीस डेल्ली, देवादीन पीटर पिंटो डेल्ली, देवादीन ग्लॅडिस तावरो पवाये मरणाचो वार्षिक दिवस, देवादीन डॉल्फी वाज, देवादीन सांतान अँटनी मस्करेनस कारवार, देवादीन जेम्स डिसोजा पुणे, देवादीन टायटस फारेयस मँगलोरू, देवादीन सिस्टर अनित प्रानिता लियोपचा, देवादीन सिस्टर इवँजेलिन, देवादीन सिस्टर गिल्बर्ट SD पारानकिमल, देवादीन सिस्टर अनुपमा केरकेटा, देवादीन सिस्टर मेरी सुचिता, देवादीन बेंजामिन आनी कार्मिन वॉल्डर, देवादीन जेनी शेयाक मिरा रोड, देवादीन फ्रांसीस आनी कॅथरीन डिसोजा किरें, देवादीन आल्बर्ट आनी मॅगदलीन डिसोजा किरें, देवादीन मार्सेल क्रास्ता मैसूरू मडिकेरी, देवादीन सिसिलिया आनी बाल्तदार फेर्नांडीस दहिसर मुंबय, देवादीन पुष्पा लता सावंत दुबई, देवादीन सेलेस्टिन आनी सिल्वेस्टर पिंटो मोगारनाड, देवादीन मार्क फेर्नांडीस वासई, देवादीन स्टीवन गोवियस सांताक्रूज, देवादीन प्रमिळा जोस्फीन हैदराबाद. ह्या त्या सवा सांगता आमची त्या सवा ह्या पवित्र वेदीचे 2 हे मिसाच्या बलिदानांत भक्तीपणी वांटो घेवया. Gaviano veye gitami nawadyami amcha somya वंदून ताका भक्ते नामी हरसियामी आमच्या राया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देव बापा सोमोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. क्रिस्तथई म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, मोरये मायेक समर्पण दिल्लो माय म्हयनो ह्या म्हयन्याचो 11सो दीस आनी आज पवित्र सभा घेवन हांव मोरयेची एलिझाबेथेक भेट ही परब आचरण करता. मोरये आमच्या सर्गीच्या मायेन ह्या सगळ्या म्हयन्यांत आमकां विशेष रितीन
त्याच्या आशिर्वादाने भरला. सोम्या जेजू लागीं मागून धराळ मापान बेसांव आमकां दिल्यान त्या खातीर आज आमी प्रत्येक जावन धन्यदेवाक अर्गां दिवया. प्रवेश गिताचे स्तोत्र हांगासर दिल्लें अशें आसा. देवाची भक्ती करतल्यानो सगळीं तुमी येयात आनी आयकात. म्हजे खातीर ताणें कितें केलां तें हांव सांगतां. खंडीत जावन सोम्यान मरिये मायेच्या विनंती मुखांतर आमच्या जिवितांत वर्ती अजापा विस्मितां केल्यात ते आमी वळखून घेवया. दिनवाशी काळजान उपकारी मनान हें पवित्र बलिदान आज भेटोवंक आमी आयती जावया. पातकां आमची वळखून बक्षांनी मागून सांगात आमी म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून बगयो सदांच सांवकार मुरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची खाकूत करूं. आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. प्रार्थुया. सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा तुज्या पुताक आपल्या कुशवान घेवन आनी पवित्र आत्म्यान भरोवन हांव मरिये आपल्या मावशे भयणीक एलिझाबेथेक तुर्थान भेट दिवंक गेली. त्याच पवित्र आत्म्याच्या सलोवणेन आमी पेल्याच्या गरजांक पावूं आनी मरिये बराबर सदां तुजी महिमा वाखाणू. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सान पावलोन रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो तुमचो मोग निश्कपटी जाय. वायट कांटाळून बऱ्यान लाभदल्लें तुमी जाया. एकामेकाक क्रिस्ती बावंडा भाशेन मायपासान चला. पेल्याक मान मर्याद दिवच्यांत एका प्रास एकलो पयलो जावं. खळांतले मिनातेन आनी आत्म्याच्या उमेदीन सोम्याची सेवा करा. तुमच्या लाभल्या भरोशांत संतोष पावा. कश्ट आनवारां मदें सोंसणीक जाया. मागण्यांत थीर रावा. गरजेंत आसलेल्या तुमच्या भावंडांक कुमक करा. आयिल्ल्या गेल्ल्यांक सत्कार करा. तुमकां दग दितेल्यांचेर आशिर्वाद मागा. आशिर्वाद म्हळ्यार हांवें शिराप न्हय. संतोष पावतेल्या सांगाता संतोष पावा. रडतल्या सांगाता रडा. सगळ्यांतय एकाच रितीन चला. तुमी गर्वी जावचे न्हय. सद्या भावंडा सांगाता एक मोनान जियेया. देवाचें उतर हें. देवाचे वडपकार. श्लोक. वर्तो तो इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मदें आसा तो खरेपणी. वर्तो तो इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मदें आसा तो खरेपणी. निजायकी देव म्हजो तारक. ताचेर म्हजो विश्वास ना म्हाका भिरांत. कित्याक सर्वेस्पर म्हजें बळ
ताचें हांव किर्तन गायतां. तो म्हजो सोडवणदार. सोडवणेचे झरेंतले संतोशान तुमी उदक काडटेल्यात. तो म्हजो इस्रायलाचो पवित्र देव. तुमचे तुमी मध्ये म्हजे आसात खरेपणी. सर्वेस्पराक दिन वाजता व्हडल्या ताळ्यान ताचें नांव गाता. सरपर्जांक ताची वर्ती कृत्यां कळया. ताच्या नांवाची व्हडविकाय परगट करा. व्हरतो तो इस्रायलाचो पवित्र देव. तुमचे मध्ये आसा तो खरेपणी. सर्वेस्पराक किर्तन गया, कित्याक ताणें केल्यांत विस्मितां. गांवान सगळ्या गांवन गाजया ताची वर्ती खामा. सियोनाच्या निवास्यानो व्हडल्यान बोब मारा. गितां गावन करा, कित्याक तो इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मध्ये आसा तो खरेपणी. तो इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मध्ये आसा तो खरेपणी. उद्गार. हालेलुया गावया सोम्या करसिया. ताच्या पवित्र नावा होगळी कुसर्या. हालेलुया गावया सोम्या करसिया. ताच्या पवित्र नावा होगळी कुसर्या. जें सर्वेस्परान तुका कळयलें तें घडोवन येतलें म्हूण सतमानलेलें देखून बागी तूं आंवकार मोरये. हालेलुया गावया सोम्या करसिया. ताच्या पवित्र नावा होगळी कुसर्या. हालेलुया गावया सोम्या करसिया. ताच्या पवित्र नावा होगळी कुसर्या. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे असो. सान लुका फर्माणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येशूया. त्यावेळी देवदूतान मोरयेक नामांकन थोड्याच दिसांनी मोरी उठोवन जुदाच्या दोंगराळ प्रदेशांतल्या एक शहराक धांवाधांवी गेली. थंय जाकारीच्या घरा भितर सरन एलिझाबेथीक तिणें नामान केलो. एलिझाबेथीन मोरयेचो नामान आयकतच तिचे कुशींत आसलेल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथीन पवित्रत्म्यान बरोवन व्हडा ताळ्यान ती म्हणाली, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे कुशीचें फळ. तुज्या सोम्याचे माथेन म्हज्या सोम्याचे माथेन म्हजे बेटेक येवचें हें बाग खंय तावन म्हाका फावो जालें. तुज्या नामानाचो शब्द म्हज्या कानान पडटस म्हजे कुशींतल्या बाळकान उल्हासान उडी मारली. सर्वेस्परान आपणाक कळीत केल्ल्यो संगती घडोवन येतल्यो म्हूण सतमानलेली तूं कितली बागी. तोवळ मोरी म्हणा लागली, म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक घाता. म्हजो आत्मो देवा म्हज्या थारोकातय संतोशान उरता. कित्याक आपले किरकोळ चारंदासीचेर ताणें दया दिश्ट घाली. देखून ह्या फुडा सर्व संतती म्हाका सदैव म्हणून पासरतल्यो. कित्याक शक्तिवंतान म्हजे पासत विचित्र कामां केल्यांत. भाग्यवंत ताचें नांव. आपणाक भियेतेल्यांचेर दाखयता तो काकुळत संतते तावन संतते पर्यंत. आपल्या बावळ्यान ताणें बोल दाखयलां. आपल्या काळजांत वडपण चिंतेल्या गर्व्यांक ताणें दुस्पटायल्यान. पदवेदारांक उंच आसना तावन ताणें सकला घाल्यांत आनी किरकोळ्यांक उंच उबारल्यांत. भुकेल्ल्यांक ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्यांत आनी ग्रेस्तांक रित्या हातांनी पाटी धाडल्यांत. आमच्या पुर्वजांक दिल्ले बसवणेक ताणें पाळो दिलो आनी इस्रायलाक आपल्या साकराक
तो आदार दिवन आयलो. उगडासताने दवरून दाखयली दया अब्राहमाक आनी ताचे संततेक सदां काळ. मोरी सोडून 3 म्हयने एलिझाबेथी सांगाता रावली. उपरांत आपल्या घरा पाटी गेली. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तई मोगाच्या भावांनो भयणीनो, आज आमी आचरण करचे हे फेस्त मोरयेन एलिझाबेथीक भेट केल्लें ते घडीत आमकां हें सूड आसा हाडटा. मोरी माई आपणा तावन कितें करूंक जाता तें करूंक फुडें सरता. बडव्यान तिका सांगिल्लें तुजी मावशी भयण आपल्या उतर प्रायर एका पुता गर्भेस आसा. 6 म्हयने तिका म्हणटा आसतना मोरी समजता एलिझाबेथीक आदार जाय. तिच्या ह्या काळार ह्या परिस्थितींत तिका म्हजी कुमोक जाय म्हूण मोरी समजता. आनी त्या खातीर ती आपणा विशयांत खंत करिना. कितले कश्ट आसा थंयसर पावोंक म्हणलें तें ती चिंतिना, पूण ती मुखार सरता. उरतें तें काळीज, उरतें तें मौन मोरये तें आमी पळयता. आनी मोरये मायेचे आदर्श ह्या दिशेन आमी घेवया. आनी आमच्या जिवितांत सोम्याक सदांच अर्घा होगलाप दिवन महिमा दिवन जियोंक ल्हान ल्हान संगतींनी सोम्याच्या मोगा खातीर मोगान बरोवन तें करूंक ह्या पवित्र बलिदानांत आमी सोम्याचो आदार मागया. संतोष बरितायच्या वर्त्या दिसा कानिको घेवन आमी आयल्या बापा. ओपून दिता वर्त्या मोगान तुका, स्वीकार तूं करिये बापा, स्वीकार तूं करिये बापा. म्हज्या भावांनो भयणीनो, आज आमी भेटोवचें बलिदान ह्या उंड्या आनी वायना सोवें आमच्या सर्व तेसावा आनी गरजा सोवें आमच्या जिणेच्या समर्पणा सोवें सर पर्योदादे बापाक मानता तसलें जावं दी म्हणून आतां आमी मागया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी आख्या पयसुबेच्या देवाक सर्वेस्फोर म्हणून घेवं. भोव मोगाच्या बापा, बगेवन अंकवार मोरयेन आपल्या मावशे भयणीक केल्ली मोगाची सेवा तुका मानली. तशेंच मानो तुका आमची भेटोवणी आनी ह्या आमच्या सडवणेच्या बलिदानांत तूं आपलेल्यो सगळ्यो आमच्यो मोगाच्यो करण्यो ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसो, तुमचे सोवें आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक देनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजापवंत म्हूण वळखून तुका आमी दिनवासांक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्या आसो. भगेवंत अंकवार मरयेचो भक्तीन आज उडास करून तिने एलिझाबेथेक दिले तें भेट आमी उडास करता आसतना तिचें दिनवासनेचें गीत गावून तुजी कनवळाय आमी वाखणता. शेकान शेक पृथ्वीचेर कितली वर्ती तुजी विस्मिता. सर्वकाळी मनशा तें कितली अपरमी तुजी दयाळाय. तुजे ल्हानवीक साकरणेचेर काकुळतीन तुवें नदर घाली आनी असो सर्वंधार मनशा कुळासो तुजो पो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उदेशी देवदूतांचो दळभार संदसान तुका वाखणटा सरगार. तांचे वाखणेक आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. दळबारा
सो सर्वेस por tu. सर्गानी संसार बोलला तुझ्या वैभवा, उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय. सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय जय, उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय. बापा कुरुस तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, आपल्या आशिसांक तो दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पूंची. तेचपरी जेवान जातच ताणें खास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक खराराचें हें रगत, फातकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उडासाक करात. Pavarta so good purgatoria. Somi Jesu melo, Jesu जीवन जाला, Jesu नव्यान येतलो, Jesu नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सर्वनीची खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे प्रतिमेचे विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, पिटर पॉसाल्डान आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या येजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवो सोदून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणींची खाकूत कर. आमच्या कुटुंबांत अंतरलेल्या सरमच्या मोगाचे सो आमी उडास करया. तांकां आनी तुस्त्या खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फोव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरिये देवाचे माये संगती, भगेवन जुजे तिचो पती, भगेवन धर्मदूत, भगेवन आन जॉन्सन, जुजेफ नाडा मिर्सन एसविडीचे सर मार्तीर आनी सर खाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्पोद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोम्या जेजून आमकां शिकयल्ल्या मागण्या मुखांतर सर्गींच्या बापाक आमी उलो मारया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिता. तशें आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिनाका,
पूण वायटांतले आमकां निवारे. सर्वेस्परा सर वायटांतली, सर विघ्नांतली आनी वरांतली आनी खंत बेजारांतली आमकां तूं निवारे. दया करून ह्या जिवितांत सबस्त काय बरी भलायकी आमकां तूं दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान नत्रेकतेलांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर फातकांतली सुटय आनी सर्व आखातांतली वाटय. कित्या राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक तुवें म्हळें आनी ह्या जंगसर जमलेल्या आमकांय तूं सांगताय तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती हांव तुमकां दितां. आमच्या पातकांचेर न्हय सम्या पूण आमच्या काळजांत आशिल्ल्या भावार्थाचेर आनी तुज्या मोगान ते रावंक आमकां शत्रेगाचे दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे आमकां समेस्तांक शांती समाधान दियेन एकवटान सांबाळ. जोजी येताय आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांखाल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. माय मग असो गुर्तू जावन सोम्याची शांती एकामेका पाठोवया. क्रिस्त शांती तुमकां. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूडन रगत आमी सेवक वेता. आमचे ते जरते आनी केस्त दिना जावं पूण आमच्या आत्म्या कुडीक आनी मतीक भलायकेन वकास जावं. पळय आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आमचे संगी सदांच रावून आमकां सांबाळ चलोवन वरसो. इस देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती ह्या शेळयेत एकवटचे आमी सर उसुभागी. सम्या त्यो म्हणजे ती येवचें म्हाका फावना पूण उतान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळू. आमेन. तुका नावाळता ये सोमिया बोडवेक तुजी गाता. तुका नावाळता ये सोमिया बोडवेक तुजी गाता. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या प्रितीच्या बापा अंकवार मोरयेच्या कुशव्यांत आसलेल्या तुज्या पुताक वळखून जुवांव संतोसलो. आतां आमी सेवलेल्या संस्कारांत त्याच तुज्या पुताक वळखून आमची काळजां संतोश बरी जाल्यांत. हे तुजे प्रितीचें देणें आनी तुज्या मोगाची सर कर्तृत्वां हांगा आनी सरकार जेजूचे आनी आमचे माये बराबर सगळी तुजी पवित्र सभा वाखाणूंक फावो. हे आमी मागतां जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. सरपद वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. तूं काळजाच्या गोंड्या म्हज्या नामान तुका बोरवोश आमच्या माय मोयन्याचे दुलोब्रांनी चरणा तुज्या लागता माये.